हाय हॅलो नमस्कार. तर आज आम्ही आसात म्हज्या गोंयच्या फेवरेट शारांक, माय फेवरेट सिटी इन गोवा, दॅट इज मडगांव. आणि मडगांव येवपाचें कारण म्हणल्यार जावं गोवा टॉक्स किंवा जावं ते गोंयचें राजकारण, आमकां पळय खंय पळय वचन दिसता थंय आमी घुसतात. आनी आज मडगांव येवपाचें एकच कारण आज मडगांव आमचे बरोबर आसात वन अँड ओन्ली काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार ह्या लोकसभा इलेक्शना खातीर कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस. कॅप्टन बाब, वेलकम टू द शो. थँक्यू, देव बरें करूं. सर, सगळ्यात पयलो आनी सरळ प्रश्न तसो हांव सदांच सगळ्याक सरळ प्रश्न विचारता, तयारी कशी चल्ल्या? सारकी कडक म्हणटा पळय ती नेवी स्टायलीन. हय, नेवी स्टायलीन आमी सदांच म्हणटा कडक. सो फूल फ्लोआन चालू आसा. कडक म्हणजे गोंयकाराक कडक म्हणल्यार कितें जाल्यार कडक पाव हे फक्त एक गजाल सामके ती तोर्रात पावाची संवय जाल्ली आसा. आमचे मोव जावंक ना, सारके कडक कडक आसा. हय, फूल फ्लोआन चालू आसा. सामके फूल फ्लोआन. बरें, कितें चॅलेंजीस आसात सद्या? कारण काँग्रेस आतां 10 वर्सां जालीं सेंटराक ऑपोजिशनाक आसा आनीक गोंयाक तर आतां 12-12.5 वर्सां जालीं ऑपोजिशनाक आसा. दुसरें म्हणजे एका वडच्यान स्ट्रॉंग BJP आनी तुमी काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार. कितें त्यो चॅलेंजीस तुमकां दिसता की तुमच्या मुखार सद्याक आसात एंड यू आर गोईंग टू फेस इट? आनीक हातूंतल्यान इफ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस देन वॉट इज द थिंग? पळय, देर आर 2 टायप्स ऑफ चॅलेंजीस. एक ओन्ली इलेक्शन पर से. आतां इलेक्शन. दुसरें म्हळ्यार गोंयाक कशें साल्वार करचें. इलेक्शन इज जस्ट वन प्लॅटफॉर्म. म्हळ्यार बाकीचे आमची लढाई चालूच आसा खूब वर्सां जालीं. आयज गोंयचे जमनीचेर अटॅक जाल्लो आसा. कसले कसले कायदे काडटात हो सरकार आनी आमचे जमनी विकून काडल्यो. आमची शेतां कन्वर्ट केल्लीं विकून काडलीं. आमची भाटां बेसां दोंगर कापून उडयले. सो वॉट इज गोंय? वॉट इज गोंयकारपण? वॉट इज दॅट अस्मिताय ऑफ गोवा? आमची ब्युटी, आमच्यो बिचीस, आमची शेतां भाटां दोंगर, आमच्यो न्हंयो, आमचे नुस्तेकार, आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर, पायलट. तूं गोंया येतकूच हें दिसती पडटा तुका. टॅक्सी ड्रायव्हर, मोटरसायकल पायलट, हांव सदां म्हणटा दे आर एम्बेसडर्स. टुरिस्ट येतकूच पयले तांचे कडेन मुलाखत जाता, ते आमचें गोंयकारपण सांगता. सो दीस इज द इथोज ऑफ गोवा. आमचें दायज हें एक बरें उतर वडिलांनी आमी दायज, हें आमचें सगळें दायज, हें तर आमी सांबाळना. वी आर नॉट फीट टू बी इन दीस वर्ल्ड. वॉट आर वी गिवींग? वॉट लेगसी आर वी गोईंग टू? फुडली आमची पिळगी येवपाची अजून जल्मान येवना. कसले लेगसी आमी दवरतले की आमच्या टायमार ह्या पॉलिटिशियनांनी पावरान आशिल्ले, आतां सद्या BJP आसा, तर BJPन सगळें विकून काबार केलें. ही लढाई आमची. आनी इलेक्शनाक आमी लोकांक सांगता की तुमी आमचे बराबर जॉयन जायात. ही फायट फक्त कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसाची न्ही, ही फायट सगळ्या लोकांची जे आपणाचें गोंय सांबाळूंक सोदता ते. एका वडच्यान कॅप्टन बाब तुमी आसात जाल्यार दुसरे वडच्यान आसा आरजीचो रोबर्ट परेरा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली BJPन टिकेट दिल्ली आसा एका अशा बायल मनशेक जांची खूब वर्सां जालीं, तांच्या फॅमिलीचें सोशल सर्विसींग म्हणया आमी किंवा तांच्या एका एज्युकेशन सेक्टराक म्हणया किंवा सगळ्या क्षेत्रांनी काम बरें आसा, ती म्हणजे पल्लवी श्रीनिवास डेपो. तुमकां दिसना की ही बायल मनीस आनीक तुमी हातूंत भितर एक खंय तरी तांचे थेंपो करण्या खातीर किंवा BJPन इतलीं वर्सां राज्य केलां हाजे खातीर खंय तरी तुमकां दिसना की तुमी तुमचें एक जें पोजिशन आसा तें वीक आसा? डू यू थिंक यू आर व्हेरी मच स्ट्रॉंग दॅट पीपल कॅन वोट यू? 100%. See, I don't want to comment on the BJP candidate. BJP candidate म्हणजे काय उलोवपाचें ना. Why I have come? I have come into this battlefield. I was already into activism. हांव एक्चुअली 26 वर्सान नेवीन काडली आनी 2017 हांवें प्री-मॅच्युअर रिटायरमेंट. प्री-मॅच्युअर मिन्स आमी लोकल टर्मनान VRS म्हणटा, बट इन डिफेन्स म्हणजे प्री-मॅच्युअर रिटायरमेंट. म्हजी आनी 10-12 वर्सां आशिल्लीं. हांव फॉरेन कंट्रीक वेतालो फॉर अ सेकंड करियर. तेन्ना अशे कायदे आयले आनी आमचे गोंयचे निसंटन जावपा लागले. आय जस्ट अटेंडेड वन अवेरनस मिटींग इन सडा. आमचो एक फामाद एक्टिविस्ट आसा बाब अभिजीत प्रभुदेसाय आनी एक रुपेश शिंकरे म्हणजे 2 जाण थंय आशिल्ले. आय सॉ दॅट अवेरनस प्रोग्रामांनी मातसो एक हुस्को जालो. हांव जोडटलो म्हण आमचें गोंय उरपाक ना. एंड समाव आय जॉयन दॅट मुवमेंट. सोडलो म्हजो कितें ऑफर आशिल्लो जॉब आनी त्या जॉबाचो तुमी एक एमरॉक म्हणटा कंपनी पळय ती एडवान्स एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स रिपेअर ओवरऑल कंपनी म्हण UAE ची. दे लूक आफ्टर द डिफेन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द 6 GCC कंट्रीज.
सो तो सोडलें हांवें तें कितें प्लॅनिंग केल्लें तें आनी हांव हांगा रावून आमची जमीन कशी सोडपाक जाता ती इतले खुबशे लोक आसा ती लढाई करता तांकां हांव जॉयन जालो तेन्नाच्यान ही लढाई आमची स्टार्ट आसा म्हणजे तुम्ही म्हणटात की फक्त पल्लवी सिनेमास टेम्पो हांचे कडेन जश्यो त्यो एडवांटेजीस आसा तश्यो तुमचे कडेनय तुमच्यो पर्सनल आनी इंडिविज्युअल स्वबळाचेर जे तुमी काम केल्ले आसात त्यो एडवांटेजीस आसात ना हांवें परतें सांगलां हांव म्हज्या ओपोनंटाचें कितें आसा कितली संपत्ती आसा कितले पयशे आसा केदी व्हडले तें हांव उलयना माय थिंग इज गोंयाक कशें सेव करपाचें तें सिंपल गोंया कोण डिस्ट्रॉय करता भारतीय जनता पार्टी सगळे कायदे काडटा जमनी विकता शेतां आमची म्हादय कोणें डायवर्ट केली 28 डिसेंबर 2022 DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डायवर्ट करपाक कोणें पास केलो प्रधानमंत्री मोदी कॅबिनेट डिसिजन DPR पास केलो मागीर आमच्यो 6 न्हंयो आशिल्ल्यो साल म्हापसा शापोरा कुमारजुआ जुवारी मांडवी ह्यो कोणें काडून दिल्यो नॅशनलायझेशन नांवान BJP सरकारान त्यो गेल्यो आमचो कोस्ट आशिल्लो सदां आमी म्हणटा आमचो कोस्ट आमची बीच आमचे नुस्तेकार तो कोस्ट काडून कोणें दिलो BJP सरकारान आमची शेतां भाटां दोंगर हे सगळें विकलें कोणें BJP सरकारान सो माय थिंग इज दॅट आय वील फायट वॉट एवर इट इज टील माय लास्ट ब्रेथ आय वील फायट सपोज BJP कॅन्डिडेट ताणें घाल्या कित्याक घाल्या टू ओपोज द BJP इज सेलिंग शी वील कीप क्वायट नो शी वील सपोर्ट तिचो गुन्यांव ना तिका दवरल्या बाबा तूं वग्गी बस आमी कितें करता तें पळय तांकां दुसरो कॅन्डिडेट नाका ओपोज करपाक आय हॅव कम हियर टू ओपोज आय हॅव कम हियर टू सेव गोवा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल दॅट इज दॅट सिंपल इक्वेशन कितली तिचे कडेन संपत्ती आसूं कितें तें आमकां बॅटल दीस टायम इज पिपल्स पावर वर्सीस मनी पावर तुम्ही म्हणले की यू आर हियर टू सेव गोवा तांच्या अगेन्स्ट आपण वचून पूण तांच्या अगेन्स्ट म्हणजे तुमकां अजूनय दिसता की सेंटराक BJP गव्हर्मेंटच येतलें सेंटराक तुमकां दिसना की कितें तरी चेंज जातली आनीक लोक म्हणटा तशी चेंज जाय पळय आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे मोदी सरकार इज गेटिंग पॅक्ट ऑफ मार्क माय वर्ड्स आयज ह्या दिसा हांव तुमकां सांगता 4 जुनाचेर तुमकां कळटलें दॅट BJP सरकार इंडिया सरकार इज पॅक्ट ऑफ तरी पूण एक असो आवाज वचपाक जाय गोंयचो पिपल्स रिप्रेझेंटेटीव हू वॉयसीस द कन्सर्न ऑफ द पीपल इन पार्लमेंट बाबा आमचे गोंया सेव करपाक जाय हें थोडें कितें उरलां तें गोंयकारपण सेव करपाक जाय फुडली पिळगी येवपाक जाय तांकां गोंय सेव करपाक जाय दॅट इज वेर आय वील बी द वॉयस हांव एक जस्ट कॅज्युअल क्वेश्चन विचारता आनी लोकांकय बी हो कॅज्युअल प्रश्न कितें तो मातशें समजलो आसतलें तुमी उलयता आसतना 2-3 फावटी गोंयकारपण म्हणलें आज समजा जर तर गोवा फॉरवर्ड पार्टी वॉज नॉट विथ काँग्रेस ते समजा जर तर तुमच्या बरोबर नाशिल्ले जाल्यार तुमकां दिसता की तुमी गोंयकारपण म्हणटले आसले कारण गोंयकारपण म्हणल्यार खंय तरी एक वेगळो स्लोगन वता ना 100% गोंयकारपण कितें आमचो कल्चर आमचो जी हेरिटेज आसा यू नो हांव बसतां तुजे बरोबर बसतां एक गोंयकार कसो यू नो अशें हांव तुका सपोज कोण मेलो शेजाऱ्याक हांव वेता ताका साथ दितां लगीण जाता हांव वेता ताज्या लग्नान साथ हें गोंयकारपण कितें बाबा खंय अडचण आसा कितें प्रॉब्लेम आसा हांव भाग घेता तातूंत हें गोंयकारपण यू नो गोंयकारपण इज समथींग कांट बी डिफायन्ड इन फ्यू वर्ड्स हें आमचें दायज दीस इज समथींग यू नो इन अ नटशेल इट कॅनॉट बी पुट आमची परंपरा आमचे कल्चर एक्झॅक्टली कल्चर संस्कृती हें सगळें आसा पेडणे ते काणकोण ते वाळपय पासून आनी एक दुसरी गजाल म्हणजे ताजेरच हांव त्या प्रश्नाचेर कंटिन्युएशन करता आज आमी जेन्ना इंडिया अलायन्स पळयतात गोंयांक भितर सावथ गोवा तुमकां सपोर्ट आसा तो म्हणजे आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्ड तशें बाकीचे सगळे जे पक्ष जे BJPच्या अगेन्स्ट आसा ते सगळे एकठांय येवन इंडिया अलायन्स फॉर्म केला असो खंय तरी एक मदीं बोवाळ जालो की इंडिया अलायन्साक दुसरो कॅन्डिडेट जाय आशिल्लो आनी कोणाक तिसरो कॅन्डिडेट जाय आशिल्लो एंड एवरीबडी इज नॉट युनायटेड तुमकां हाजेर कशे तरेन हें करपाचें कारण लोकां मदीं एक मातशी रॉंग मेसेज वता दॅट काँग्रेस इज नॉट युनायटेड किंवा काँग्रेस प्लस म्हणजे जे इंडिया ब्लॉक आसा दॅट इज नॉट युनायटेड सो सगळें सारकें आसा वेवस्थीत 100% पळय आयज आतां आमी काणकोण मिटिंगेक वेता काल आमचो रोड शो जाल्लो एक रॅली जाल्ली मडगांव सगळे अलायन्स पार्टनर्स कशे एकवटान रावुल्ले म्हाका दिसता खंय ना खंय कडकडो सुटला BJPच्या सरकाराक ते वेतात कित्याक सगळे एकठांय आयल्या आमची आयडियोलॉजी डिफरंट आसत थिंकींग थॉट प्रोसेस डिफरंट आसत बट आयज ते एक आयडियल म्हणटा एक आयडिया ऑफ गोवा आमचे गोंय सेव करपाक जाय म्हूण सगळे बराबरी आयल्या वी हॅव टू सेव डेमोक्रेसी वी हॅव टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन कित्याक हांणी सांगलां जिखत जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले संविधान चेंज करतले आनी आमी हें करूंक दिवचे ना इट हॅज स्टूड द टेस्ट ऑफ टायम एक तर फेविकॉल सगळ्या भारतीय लोकांक जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सीख इसाई
खंयच्या वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे, वेगळ्या वेगळ्या कास्टाचे, वेगळ्या वेगळ्या भाशा उलोवपी, वेगळे वेगळे कल्चर, संस्कृती सगळे एक तर दवरना आनी आमी तर भारत म्हणटा जाल्यार इट इज दॅट संविधान. संविधानाचेर उलयता आसतना किंवा कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयता आसतना ह्या दिसांनी कॅप्टन विरियाटो बाब फेर्नांडीस इज ट्रेंडींग ऑन सोशल मिडिया, ऑन टेलिव्हिजन, ऑन रेडिओ आनी सगळ्याक मेळटा थंय. इवन न्यूजपेपराचेर लोक सगळे वत थंय तुमचे उलयतात. आनीक हाजें कारण म्हणजे तुमचो आयिल्लो एक रिसेंट स्टेटमेंट जाका प्रधानमंत्री मोदीनूय ओपोज केल्लो आसा. हाजेर ह्या स्टेटमेंटाचेर तुमी कशे पद्दतीन आतां ट्रॅक करपाक सोदतात? कारण एक फाटी एक मेसेज कितें जर गेली ताजेर म्हाका दिसता तें एक्सप्लेनेशन दिवप आसा तें कठीण जाता. सो वॉट इज युअर स्टँड करंटली ऑन युअर रिसेंट स्टेटमेंट? What I have said, in what context, in which place and at what time, it is in public domain. ताजेर म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें ना. इट इज इन ओपन पब्लीक म्हजी स्पीच आसा आनी जें हांव तें उलयलां पयर बेतालबाती तें सेम थिंग प्रधानमंत्री तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर गुजरातचो श्री नरेंद्र मोदी मेरशे आयिल्लो 12 जानेवारी 2014 एज द कॅन्डिडेट ऑफ NDA आनी तोय तेच भाशा उलयल्लो. ताणें लोकांक प्रॉमीस केल्लें की हांव स्पेशल स्टेटस गोंयांत दितलो, सेव करतलो. हांवूय तेंच मागतां, आमकां स्पेशल स्टेटस जाय. वी वॉन्ट टू सेव गोवा. सो म्हजेर तर कितें हें आसा ताजेरूय आरोप आसा. तोय तेंच उलयल्लो, तो म्हजे पयलीं उलयल्लो 12 जानेवारी 2014. ताजी आयज कोणें तरी म्हाका व्हिडिओ धाडलो, म्हाका खबर नाशिल्ली आनी ते सगळे न्यूज पेपराचेर आयिल्ले. तुम्ही हो व्हिडिओ जो आसा, तुम्ही हो व्हिडिओ तुम्ही सामके लोकां म्हऱ्याक हाडून तांच्या मुखार प्रेझेंट करतले, कारण लोकांकूय कळपाक जाय न्ही. ताका ओपन चॅलेंज केल्या. तूं गोंयांत येता म्हूण आयकलां, तूं टायम डिसायड कर, तूं प्लेस डिसायड कर, तूं खंयच्या दिसा येता तो डिसायड कर. हांव येतां, तूं तुजे बराबर सगळे तुजे OSD BST सगळे CMांक धर आनी कोणाक धर फाटल्यान. हांव एका सायडीक बसतां, तुजो इंटरप्रेटर पासून दवर. आय विल सीट वन सायड आनी यू सीट अदर सायड, सगळी तुजे ग्रुप घेवन ओपन डिबेट ऑन दीस मॅटर. म्हाका दिसता डिबेटीचेर आमी उलोवयाच, पूण आज सदानंद बाब शेत तानावडे जे आमचे राज्यसभेचे खासदार आसात, भारतीय जनता पार्टीचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष जे आसात, तांणी एक स्टेटमेंट दिला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसा कडेन डिबेट करपाची गरज ना. आमचो कोणीय कार्यकर्ता वचून तुमचे कडेन डिबेट करपाक शकता आनी शुअर शॉट ते तुमकां हारयतले. हाऊ डू यू सी दीस स्टेटमेंट? अरे प्रधानमंत्री गट्स ना एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक. ताच्या 10 वर्सांनी केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ताका सांग. हांव म्हणजे ताका ह्युमिलेट करचो ना, फक्त डिबेट करपाक यो. तुजे कडेन कापासतात आहा जाल्यार यो, वी वील सीट टुगेदर, यू सीट विथ एवरीबडी, इवन ताणावड्याकूय घेवन बस, हांव एका सायडीक बसता. तुमचे कडेन आसा दम जाल्यार बसा मरे, डिबेट करा. गोंया कशें सेव करपाचें तो हांव तुमकां सांगता. तुमी डिस्ट्रॉय करता मरे. तुमी कसली पार्टी, व्यापारांची पार्टी मरे, विकून काडलें सगळें. अरे तुमचे कडेन इतले कार्यकर्ता आसा, हां, तांणी 10 वर्सां 20 वर्सां आयुश्यभर काम करून ताणें BJP बांदली. तुमचे कडेन त्या कार्यकर्त्यांतलो एक कॅन्डिडेट मेळोंक ना. असली पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटाले तुमी. जेन्ना टायम येता कार्यकर्त्यांचेर तुमी खोट मारता आनी इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट हाडटा. दीस इज वॉट द पार्टी इज. तुमकां दिसता की BJPचो जो कार्यकर्तो आसा, म्हाका दिसता हातूंतले तुमच्या ह्या स्टेटमेंटांतल्यान एक खंय तरी अशी मेसेज वता की BJPचो कार्यकर्तो इज नॉट फेवरिंग BJP बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट. डू यू थिंक दीज कार्यकर्ताज विल सपोर्ट काँग्रेस? नो, दॅट इज देअर इंटरनल मॅटर. बट खंय ना खंय म्हाका दिसता कार्यकर्ता, हांव तर तांच्या जाग्यार आशिल्लो, म्हाका एक फिलींग जावपाचें आसा. हांवें म्हजें सॅक्रिफायस केलां आनी कोण भायल्या काडून दवरता जो वॉट इज द स्टँडींग. वील दॅट कॅन्डिडेट फायट फॉर गोवा? वील दॅट कॅन्डिडेट रेज द वॉयस ऑफ गोवन्स इन पार्लमेंट? हे गोंयकारांचो आवाज पार्लमेंटान उठयतलो? जेन्ना रिपोर्टर विचारता, जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणटा CMाचे विचार, म्हजे विचार, CMाचे विचार कितें? गोंय विकपाचें. आय एम मोदीज आयडियल म्हणटा. मोदीचें कितें फिलॉसॉफी? गोंया काबार केलें मरे, डबल ट्रॅकिंग कोणें हाडलें, आमची म्हादय कोणें डायवर्ट केली, आमचे कोस्ट कोणें व्हेलो? मोदीन. सो शी वील एग्री विथ वॉट मोदी सेंग, म्हणजे गोंया काबार करपाक. दॅट इज वेअर इज द डिफरन्स बिटवीन कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस पीपल्स कॅन्डिडेट एंड BJP कॅन्डिडेट. एक लास्ट क्वेश्चन, तो म्हणजे सद्याक दक्षिण गोंयचो खासदार जो आसा फ्रांसिस्को सार्दिना, ही इज ऑल्सो अ काँग्रेस लिडर. म्हणजे काँग्रेसीन 2019 साऊथ गोवा सीट काँग्रेस जिखिली. पूण एक खंय तरी एक असो बोवाळ आसा, एक हें आसा की त्या खासदारान कांय काम केलें ना किंवा काँग्रेस आवाज तुडोवपाक शकली ना. आतां तुमी परत निवडून येतकीर कशें कितें वारें आसतलें आनी खंयचे वयच्यान वारें आसतलें?
पयले सुवातेर एज फार एज मिस्टर फ्रांसिस्को सार्दिना इज कन्सर्न ताका खूब रिस्पेक्ट आसा काँग्रेस पार्टीनूच न्ही सगळ्या पार्टयांनी सगळ्या लोकांक आख्खे गोंयभर हांव एक फावट हात से हात जोडो कॅम्पेनाक गेलो मांद्रे तालुकान थंय आमकां तिराकोल वेताना म्हाका ती फेरी बोट क्रॉस करची पडली तो पळय तो ऑपरेट करतालो रॅम्प वयर करतालो सडनली तो म्हणपा लागलो की रावपाक जायना लोक रावता ताका सांगलें फ्रांसिस्को सार्दिना रोखडो राव म्हणपा लागलो इतलो ताका मोग MP फ्रांसिस्को सार्दिनाचो आनी तो देंवतकूच तो म्हणपा लागलो सर म्हाका वळखला सार्दीन बाबान सांगलें ना हांव वळखोना सर तूं अमक्या टायमार रिवर नॅविगेशन मिनिस्टर आशिल्लो तुवें सगळ्या लोकांक म्हणपा लागलो गाडयो हांगा वचपाच्यो येवपाच्यो फ्री केल्ल्यो आयज पासून फ्री आसा आनी तुवें म्हाका नोकरेक लायलो सो तो पळय खंयचे एका पंथाक सावन दुसऱ्या पंथाक पासून ताजें कनेक्ट आशिल्लें गोंया कडेन हय आनी ताणें खूब कामां केल्यात तूं पळय पयशी ताजे पळय फंड MP LED फंडांतले कंप्लीट करून फाटलो जो MP आशिल्लो ताजो पासून कितें उरलेलो तो पासून यूज केला लोकां खातीर डेव्हलपमेंट खातीर देव बरें करूं कॅप्टन बाब तुम्ही कॅप्टन बाबाक पळयतकीर एक गजाल सामकी नोट केली आसतली कॅप्टन बाबाक सामको घाम आयला आनी ते घामाक घुम जाल्यात आतां हे सुर्याचे वता लागून तांकां घाम आयला काय हो राजकारणाचो घाम म्हणजे राजकारणाची गरमी वाडिल्ल्या कारणान हे म्हाका दिसता आमकां तशे तशे दीस वतात तशे तशे कळटले आनी खास करून 4 जुनाक कळटले कारण 4 जुनाक निकाल येतलो लोकसभेच्या इलेक्शनाचो आनी ताच्या पयलीं 7 मे 2024 ह्या दिसा गोंय मतदान करता परत एक फावटी देव बरें करूं कॅप्टन बाब आनी हेच तर जावन आसा गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता आनी पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा.